नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. सांगेच्या वाणी एग्रो इंडस्ट्री वेल्यान अपक्ष काँग्रेसीचो सरकाराचेर फोग. प्रदूषण करपी प्रकल्पाचेर विजयाची टिका. उद्देग रेड कॅटेगरीन येता म्हूण उद्देग मंत्र्यान केले मान्य. मतां खातीर गोंयची झोपडपट्टी करू नाकात. कम्युनिदादींतली अतिक्रमणाक कायदेशीर कर नाकात. राणेची शिटकावणी. मंत्री म्हणटा कम्युनिदादीचे प्रशासन घालचे पडटले जाग्यार. धारबांदोड्या तळसाय लोकांनी घेतली माकड तापाचेर वाशिना. 75% लोकां मेरेन पावली मोहीम. उरिल्ल्यांक पीएचसीन. 70 मेळे माकड तापाचे आनीक 8 दुयेंती. आणि फोंडेच्या राजीव कला मंदिराचे उक्तावणाक मुहूर्तच मेळना. उक्तावण परत धुकल्ले फुडें. एप्रिलाच्या निमणे सप्तकान उक्तावणाची शक्यताय. मंत्र्याची परत नवी डेडलायन. खबरो विस्तारान. सांग्यावेले वाणी एग्रोवेल्यान अपक्ष आणि काँग्रेसीन मेळून उद्देग मंत्र्याक उजरायलो. 2,000 माड मारून प्रकल्प येता. प्रकल्पाचो झोन खंयचो, तो खंयचे कॅटेगरीतलो काय म्हूण दिगंबर कामतीन आडवे तिडवे प्रस्न घाले. धोरणाप्रमाण रेड गटातले उद्देगांक गोंयान मान्यताय ना. प्रतापसिंह राणेन प्रोजेक्ट रिपोर्ट मागलो. प्रकल्प रेड कॅटेगरीतलो म्हणपाचे उद्देग मंत्री महादेवान मान्य केले. प्रोजेक्ट रिपोर्ट विधानसभेन दवरूंकय तो तयार जालो. मुख्यमंत्री म्हणटा प्रदूषणाचे ते प्रदूषण नियंत्रण मंडळ पळयतलो. May I request the Minister for Industries to lay the project report of this industry on the table of the House? I want to know distillery, brewery is in which category, or whether it is in green category, red category, orange category. आता ही प्रॉपर्टी जी आसा इंडस्ट्रियल इस्टेटी येना ही आता भायर आसा. डेफिनेटली म्हणजे ती रेड कॅटेगरी येता पूण ती बॅन ना. बॅन ना. Speaker sir, 100 रुपयाचे हॉटेल आसा जाल्यार तेही रेड कॅटेगरी येता. तेही बंद करा. टुरिझम फार्मिंग बंद केला, टुरिझम बंद करा. स्पीकर सर, याचे वांतर का खबर नाही किती होता. स्पीकर सर, when you say he admits that it is in the red category, at least you are telling the fact that it is in the red category. काही इंडस्ट्री रेड कॅटेगरी घाल्ल्यो so that they are not welcome in Goa. हे बेसिक प्रश्न म्हणून ती रेड कॅटेगरी. हे जर ताका पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जे तांकां सर्टिफिकेट क्लियरन्स दिला ताजे उपरांतच इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान हे अप्रूव्ह केल्ले आसा. पोल्युशन रेड category industries are welcome now in Goa. Speaker sir, किती वेळा स्पीकर सर तो किती वेळा स्पीकर सर स्पीकर सर 100 रुपयाचे हॉटेल लिखून रेड कॅटेगरी स्पीकर सर माहिती रेड कॅटेगरी तो किती वेळा स्पीकर सर हे पाहिजे 2001 आणि 2020 whether this particular plot falls common in both the categories. It is shown as industrial. सांग्यान आसपासच्या भागातल्या लोकांक नोकरी दिवपाक नाका हे सांगात. स्पीकर सर इंडस्ट्री वेलकम करता. मंत्री कॅटेगरायझेशन चेंज करता. सांगू न्ही इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान आमकां रेड कॅटेगरी जाय म्हणून. कम्युनिदादीचे जमनीवेली अतिक्रमणां सरकार कायदेशीर करपाक शकना. जमीन संपादन करनासतना सरकार कम्युनिदादीचे जमनीकडेन मेतेर जावंक शकना. कम्युनिदादीच्या जमनीचे बेकायदेशीर वेव्हार चल्ल्यात म्हूण येणावळ खातें आनी मंत्रालयाचेर प्रतापसिंह राणेन फोग काडलो. मतां खातीर सरकार गोंयची झोपडपट्टी करूंक उठला म्हूण तो उलयलो. कम्युनिदादींनी बेकायदेशीर गजाली चल्ल्यात हे मंत्री फ्रांसीस हांणी मान्य केले. तो म्हणटा कम्युनिदादीचे प्रशासन जाग्यार घालचे पडटले. चडशे कम्युनिदादी मॅनेजिंग कमिटीत नान. आता हांव प्रयत्न करता ते सगळे कम्युनिदादी नॉमिनेट करपाक कोणाक तरी म्हणजे सारखी अन्नाधुन्नी चल्लेली आहा. आता म्हणटा माननीय अपोजिशन लिडर म्हणटा बेकायदेशीर प्लॉट विकता ते एडमिनिस्ट्रेटर कशें कळटलें ते कितें करता पळय ते. इट इज नॉट पॉसिबल टू नो दीस थिंग्स. Speaker sir, that is why you need a regional plan. Yesterday Chief Minister spoke for 3 hours. I was sitting here. What he has said, when is the regional plan coming? And it has to be implemented.
Otherwise, Goa will become a slum. I am very sorry to say the revenue department is not functioning properly. And I want to tell you here that lands are being sold, Umdar lands are being illegally occupied, and you are talking of bringing a act to regularize the illegal constructions. components of the कोमनीदाद गांवकार आणि शेअर होल्डर त्यांची जमीन दी आम्ही मान्य तुमकां करपाक एक्वायर करची पडटली ती. तो विषय एक्वायर केल्याशिवाय तुमच्यान लोकांक तो दिवं विषय नजो. कुशीन एक्वायर करची ना करची तो विषय कुशीन तो विषय पण कुशीन जमीन न्हू. सरकाराची न्हू ती. तुम्ही फकत हे Confuse करपा जायना. कालचो बजेट आणि हे सगळें हाडलां ते फकत वोटींग लोकांक आनी फटोवपाक. दारबांदोड्या तळसा 167 लोकांनी माकड तापाचेर वाशिनां घेतली. गांवच्या सुमार 75% लोकांक माकड ताप प्रतिबंधक वाशिनां दिल्यात. तळसाय आंगणवाडीन वॅक्सिनेशन जालें. उरिल्ल्या लोकांनी धारबांदोड्याच्या PHCन येवन वाशिनां घेवची म्हूण दोतोरान उलो मारला. 70तल्यान माकड ताप धारबांदोड्या पाविल्लो. 100 वयर लोकांक दिल्ले आसा आनी जे कोण उरल्या बीन ताणें आमचे हॉस्पिटलांत येवचे ते घेवन ते घेवचे. 3 डोस आसा. एक आयज आमी दितलो, दुसरो डोस ह्याच तारखेक फुडल्या म्हयन्यान दितले 30 दिसांनी, आनी तिसरो डोस आहा तो 60 दीस किंवा 90 दीस हाज्या मदीं केन्नाय घेतल्या जाता. सो हे 3 डोस घेतले की वॅक्सिनेशन कंप्लीट जाता. तो मनीस इम्युनायज जाता, म्हणजे ताका संरक्षण मेळटा ह्या रोगा पासून. त्या लागून आमकां इंजेक्शनाचे आमकां करपा लागून सांगला आसा. इंजेक्शन दिल्यार आमी बऱ्या पडटा. लोकांकूय हांगा कळना, हांगा मातसो लोक सुदरना. ते मातसो भायलो लोक येयल्या नंतर सुदरता हांगासर. त्या म्हणून डॉक्टर येवन आमचो बऱ्या पडला. आमी लोकांनी पयलींच तेचेर प्रिवेंशन घेवपा जाय. प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. सो त्या खातीर आतां चल्लेले आसा. इतले मजगतीं 70 आनीक 8 दुयेंती मेळ्ळ्यात. तांचेर वाळपय हॉस्पिटलांत उपचार चल्ल्यात. तातूंत मावशी आनी जर्मेचे चड लोक आसात. आतां मेरेन 130 दुयेंती मेळ्ळ्यात. 70 माकड तापान 8 जाणांचो जीव गेला. थंयच्यान तो धारबांदोड्या पावलो. 70 चडशा गांवांनी माकड रोग पातळ्ळा. ते फाटभुंयेर धारबांदोड्या तो पातळचो न्ही म्हूण दोतोरांनी जागृताय मोहीम आनी वाशिनां दिवंक सुरू केला. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी देवेंद्र गांवकार. घेवया एक विराम.